येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. पंचायत वेंचणुकेक देंवतलो कन्नडिगा समाज. सत्ताधारी आमदारांच्यो मेस्तुदार प्रतिक्रिया. कांय जाण म्हणटात ह्यो आमच्या लोकांक फटोवपाचो प्लॅन, जाल्यार कांय आमदारांच्या कोतान कोणाच्यानय खंयच्यानय लडोवंक येता वेंचणूक. राज्यघटनेनच दिला अधिकार. वेवसायाच्या अर्जाची प्रक्रिया जावपाक जाय सोपी. 2-3 म्हयन्यांनी जाग्यार पडपाक जाय प्रोसेस. बे ऑफ बंगालाच्या उपसागरांतल्या चक्रीवादळाक लागून गोंयांतूय हवामानात बदल. आयज कांय सुवातांनी झडटलो पावस, पूण 14, 15 आनी 16 तारखेक सुक्या हवामानाचो शेक. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पंचायत वेंचणुकेच्या वॉर्ड आरक्षणाक लागून वेंचणुकांची तारीख थारावपाक कळाव जाता. ओबीसी लोकसंख्या आशिल्ल्या वॉर्डांनी ओबीसी उमेदवारांक राखीवताय दवरची असो राज्य ओबीसी आयोगान निर्णय दिल्लो. ह्या निर्णयाचेर सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशा प्रमाण आरक्षणाक जाला. आरक्षणाक चड वेळ लागतलो वा सोमारा ते स्पश्ट जातले. वेंचणुकेची प्रक्रिया लांब आशिल्ल्यान पंचायतीचे वेंचणुकेक कळाव लागूं येता. राज्य वेंचणूक आयोगान वॉर्डांची मर्यादा घालपाची सुचोवणी केल्या. वॉर्डांचें आरक्षण चालू आसा. आरक्षण निमाणे कडेन पावतकच पंचायत वेंचणुकेची तारीख जाहीर जातली. पूण आतां आरक्षणाक कळाव जाला अशें माविन म्हणटा. मुख्यमंत्री आनी मंत्रिमंडळा कडेन अनुसूचित जातीच्या आदेशाचेर चर्चा जाल्या उपरांतच आरक्षणाचेर चित्र स्पश्ट जातलें अशें माविनान सांगलें. Recently what has impacted the reservation is a Supreme Court decision which has come, which has its own say in the particular matter, and it says the State OBC Commission has to have a say in formulating as to how many OBC candidates should be there on actual population being present in those particular wards or from that particular area. Otherwise, one should have elections conducted. If such an exercise is not done, one should have elections conducted as general wards. So this has come these days to our knowledge. So naturally it would need a little more time. So we would perhaps have to realign the timing of the election to match what the Supreme Court has mandated in that particular order. Because tomorrow again what will happen if we go ahead and somebody goes to court and says that no, this has not been as per the wishes of the OBC Commission in your state or on the procedure laid down by the Supreme Court, we could perhaps be found wanting. So I will have a clear assessment done. I will put it up in writing to my Honorable Chief Minister. Thereafter we will take a call, and if required we will take it to the cabinet as well and then take a call. So right now I cannot say for sure that we will not complete it in time, or that because we are not completing it in time we have to postpone the elections. I would not like to say such a thing. By Monday I will be able to give you a clear picture whether we need more time to conduct such an exercise. GOA365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. पंचायत वेंचणुके वेळार कन्नडिगा समाज वेंचणुकेक देंवतले अशें जाहीर केलां. ताचेर सत्ताधारी आमदारांच्यो मेस्तुदार प्रतिक्रिया आसात. कांय जाण म्हणटात हे लोक हांगा आमच्या लोकांक फटोवपा खातीर आसात. गोंयकारांनी एकवटान रावपाक जाय. जाल्यार कांय आमदारांच्या कोतान भारतांत कोणाकूय खंय वचून वेंचणूक लडोवपाचो अधिकार आसा. गोंयांत जावपी पंचायत वेंचणुके खातीर आपली संस्था उमेदवारांची पॅनलां उडयतली अशें ऑल गोवा कन्नड महासंघाचो अध्यक्ष सिद्धना मेतीन हाचे पयलीं सांगिल्लें. कन्नडिगांची बरीच लोकसंख्या आशिल्ल्या वाठारांनी ते आपले उमेदवार दवरतात. हे घोशणेक लागून समाजांतल्या कांय वर्गां मदीं व्हडलो बोवाळ जाला. ह्या विशयाचेर गोवा 365 पंचायत मंत्री माविन गुदिनो, भाजपाक तेंको दिवपी अपक्ष आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो आनी वास्कोचो आमदार दाजी साळकारा कडेन संवाद साधलो. आयकात. Everybody is entitled to put their candidates for any elections, but in case of Goa or Goa's panchayat elections, the very people who are making this announcement, it is to be seen whether they are doing something in the larger interest of unity of the people of Goa. From the background of these people whom I know, they have always been known to divide people, and they are trying to spread a certain new normal they are trying to promote, where they want to show separation. Actually all these voters whom he is citing
from a particular community or from a particular state are otherwise all integrated very nicely into the Goan population. They have been happily living here, but this gentleman who has made that announcement seems to be wanting some sort of division in Goan society. Here it smacks of some sincere design which will only bring about a division among the people and create a ill will towards a certain community, which should be prevented at all costs. I don't know whether this is part of the plan to create more differences. Last time एक group येलो differences करपाक. तेन कितले vote गेले आणि vote divide केले. आता हे येले आणि divide करपाक. I feel that we Goans have to do only one thing. We have to unite ourselves. We have to not create divides. आमचे मध्ये आम्ही युनाइट जावपा जाय. आमचे मध्ये युनाइट जाले जाल्यार आमकडे कोण मेते जावपा नाय. सो कन्नडा एसोसिएशन आनी कोण एसोसिएशन ते उलयत रावतले. आमी तांकां रिप्लाय दिवप न्ही. आमी युनाइट जायत रावप. It is a challenge before Porvoni Panchayat. The people of Porvoni Panchayat should send a message across that we will not tolerate this thing. That we should be vocal for local. And this is the central government's policy. So we should enforce it and prove a point. I know that anywhere in India, anybody can come in, anybody can contest, no issue. But आमगेली कल्चर आनी अस्मिताय दोतोलो, it is a challenge before us. आम जाल्यार आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें टॉलरेट करपा नाय. We will take it over. You come here, you stay here, you follow our tradition. You don't come here, stay here and tell us what to follow. India is a democratic country. कोणाकूय खंय कितेंय करपा right आसा. Anywhere in India, anybody can stand for election. There is nothing wrong in that. So everybody has got a right to stand for election. ताजे voting हाजेर नाव आसा suppose he can contest election. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मडगांव शारांतले रस्ते अर्दकुटे अवस्थेत आसात. ताकाच लागून शारांत अपघात वाडल्यात. आमच्या कॅमेरेन ताची कव्हरेज केली आनी अधिकारी बेगोबेग कामाक लागले. हॉट मिक्स घालून नवो डिवायडर घालपाचें काम थंय सुरू केलां. पळयात. नगरपालिकेच्या गार्डना भायले वटेनच्या अर्देकुट्या रस्त्याक लागून 2 व्हीलरवाल्याक अपघात जाल्ल्याची बातमी गोवा 365 दाखयल्ली. त्या उपरांत मडगांवचे अधिकारी नवे डिवायडर घालून रस्तो बस लेनांतल्यान वेगळो करता अशें दिसून आयलें. पूण नवो डिवायडर घालपाक लागले म्हण रस्त्यांचे झेब्रा क्रॉसिंगाचें काम येन्ना जावचें ना. रस्त्याचें काम बेगीन पुराय करचें अशें थळावो नगरसेवक महेश आमोणकरान मागिल्लें. काम केलें ना जाल्यार आपूण तें काम करतलो अशें ताणें सांगिल्लें. पूण अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग काम जाग्यार घातलें म्हण ताणें धादोसकाय उक्तायल्या. काल आमी 365 हो एक इश्यू हायलायट केल्लो की हांगा रस्त्याचे डांबरीकरण केल्ल्या कारणां खातीर रस्तो वयर येयल्लो आनी जे डिवायडर आसा ते दिश्टी पडनाशिल्ले. ताका लागून हांगा खूब एक्सिडंट जाताले. हो इश्यू आमी हायलायट केल्या बरोबर ऑथॉरिटी जागी जाली आनी ताणें आतां काम करपाक सुरू केलां. अशेंच आमी जे कितें इश्यू आसा ते हायलायट करतले. हांव पयलीं सुवातेर म्हणजे हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे गोवा 365 कित्याक गोंयचो जो आमचो कामतीकडचो मॅटर आशिल्लो मडगांव गार्डना कडेन एक्सिडंट जाल्लो म्हणून आवाज उठयल्लो आमी तसो. कित्याक तेन्ना हांव पाविल्लो थंय. म्हणून तेन्ना गोवा 365 तें अशें उगड केलें आनी हांवेंनी त्या बद्दल उलयल्लो कितें डिवायडर घातिल्ले आनी हांगा एक्सिडंट जावपाक कॉज म्हणजे लोकांक कळनाशिल्लें बाबा हांगा डिवायडर आसा काय कितें आसा. आनी हाची दखल घेवन आयज हांव म्हाका दिसता PWD मिनिस्टराक म्हाज्या तर्फे हांव थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी ऑलरेडी काम चालू केल्लें आसा हांगा. तशेंच सगळे कडेन हांवें झेब्रा क्रॉसींग ना म्हणून मागणी केल्या. हांवें ती झेब्रा क्रॉसींग बेगीच्या बेगीन तांची घालची जाल्यार ते आमी घालपाक चालू करतले. कित्याक लोकांक हांगा भरपूर त्रास जाता. खंयच्यान पळय क्रॉसींग करपाचें थोड्या लोकांक कळना. हें मातशें मिनिस्टरान दखल घेवपाची आसा निलेश काब्रालान. म्हणून PWD मार्फत म्हाज्या मार्फत PWD हांव देव बरें करूं म्हणटा बेगीच्या बेगीन काम चालू केलें म्हणून गोवा 365चे आभार मानता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संगीत प्रणयतात. गोंयांत वेवसाय सुरू करपा खातीर अर्ज करतना नाका पुरो जाता. साबार कंपन्यांनी अश्यो कागाळी मुख्यमंत्र्या मेरेन पावयल्यात. दोतोर प्रमोद सावंतान ही प्रक्रिया सोपी करपाचें तांकां उतर दिलां.
अर्जाची प्रक्रिया 2-3 म्हयन्याचीच आसची. 1 वा 2 वर्सां लागपाक फावना अशें ताणें सांगलें. व्यवसाय सुरू करपा खातीरच्या अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करपाक 1-2 वर्सां लागतात. ते बदला ही प्रक्रिया 2-3 म्हयन्यां भितर जावची असो आपलो हेत आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. गोंयाक आत्ता जर कितें गरज आसा जाल्यार ती ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस हाची. आणि ईज ऑफ डुईंग बिझनेस गोंयांतल्यो इंडस्ट्री, आय एम टॉकिंग अबाउट द नॉट ओनली द टुरिझम इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, वेरियस इंडस्ट्री, इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली इंडस्ट्रीज ह्यो जर गोंयांत एस्टाब्लीश जातल्यो आसात जाल्यार तांचे परमिशन तांकां म्हयन्या 1.5 म्हयन्या भितर मेळपाक जाय. फाटलीं 2-2 वर्सां आनी 3-3 वर्सां उरून उपयोग ना. जाल्यारूच न्यू इंडस्ट्रीज गोंयांत येतल्यो. आणि टुरिझम जर आमकां फुडले 50 वर्सांचो जर आमी विचार करता आसात जाल्यार टुरिझमाक आमी सगळ्यांनी थ्रू द ईज ऑफ डुईंग द बिझनेस मदत करपाची गरज आसा. सरकार ईज ऑफ डुईंग द बिझनेसा खातीर अजुनूय बी खूब स्टेप्स घेवपाच्यो आसा आणि फुडल्या 5 वर्सांक आमकां हेज्यो वेगवेगळ्यो गजाली दिसपाक येतल्यो. डेफिनेटली आमचे बाकीचे सगळे मिनिस्टर्स, बाकीचे सगळे जाण ईज ऑफ डुईंग द बिझनेसाच्या वाटेन आमी फुडें वता. डेफिनेटली दिस गव्हर्मेंट विल बी द इंडस्ट्री फ्रेंडली गव्हर्मेंट आसतलें. आणि त्या खातीर ईज ऑफ डुईंग बिझनेसाच्या बाबतींत हांवें जशें म्हटलां की बेगिनात बेगीन आमकां म्हयन्या 2 म्हयन्यांनी एप्लाय केलें नाजाल्यार आमी पळयता. म्हाका खबर आसा बींग IPB चेअरमॅन, IPBचो चेअरमॅन एखाद्यान एप्लाय केलें जाल्यार ताका 1.5 वर्स आनी 2 वर्स लागता आसत जाल्यार दॅट इज नॉट सो इंडस्ट्री फ्रेंडली. बट ताका 1.5 ते 2 म्हयन्या भितर ताची इंडस्ट्री निदान कन्स्ट्रक्शन सुरू करपा खातीर मेळपाक जाय. जाल्यारूच म्हणजे इंडस्ट्रियलिस्ट जे आसा हे गोंया कडेन येवपा खातीर आकृष्ट जातले. डेफिनेटली ह्योय स्टेप्स आमचे सरकार ह्यान फुडें घेवप. मुख्यमंत्री सावंत राज्यांतल्या जैव वैजकीय कोयर व्यवस्थापनाचेरय उलयलो. गोंयचे कोयर व्यवस्थापन देशांतले एक उत्कृश्ट व्यवस्थापन अशें ताजें म्हणणें. पूण कोयर योग्य तरेन एकठांय करप गरजेचें. लोकांनी कोयराचो विलो लावपाचे बाबतींत सादूरताय बाळगुपाक जाय अशेंय ताणें सांगलें. गोंय हे भारत देशांतले एकमेव राज्य आसतलें अशा पद्दतीच्या वेस्ट मॅनेजमेंटात वेगवेगळ्या पद्दतीत काम करपी. म्हाका दिसता वेस्ट मॅनेजमेंटान जर रँकींग सुरवात केलें जाल्यार गोंय हे 1 नंबराचें राज्य ठरतलें वेस्ट मॅनेजमेंटान काम करपी. म्हाका सांगता आसतना खूब बरें दिसता. आणि फॅसिलिटीज हांवें स्वता पळयली ज्या पद्दतीन येलो वेस्ट, ब्लू वेस्ट, बाकी सगळ्या वेस्टेचें काम ते ज्या पद्दतीन करता. नाव देर इज एन कॉपरेशन शूड बी फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स. गोंयांतल्या सगळ्या मेडिकल फॅसिलिटीज जे जे लोकांक दिता तांच्यांनी म्हाका दिसता कॉपरेट करपाची गरज आसा. आमकां गोंय क्लीन जाय, आमकां गोंय नितळ जाय. आणि गोंय नितळ जाय ते फक्त सरकाराच्याच पयशांनी जावचें ना, मातसो आपल्याय बळसांतल्यान हात घालचो पडटलो. आणि जर ते नितळ जाय आसत कारण गोंय आमकां फॉर द प्रॉस्पेरिटी पर्पज फुडल्या 50 वर्सां खातीर गोंयचो एनवायरमेंटूय प्रिजर्व दवरपाक जाय, गोंयची नितळसाणी प्रिजर्व दवरपाक जाय. गोंय ग्रीन आनी क्लीन जाय आसत. आमी म्हणटा आमी रस्त्या वयलोय कोयर काडटा, आमी बिचा वयलोय कोयर काडटा आणि आमी लोकांतल्या घरांतलोय कोयर ट्रीट करता. आणि हे करता आसतना जर ल्हानसो आपल्याचेर जर इल्लोसो बोजो पडलो आसत जाल्यार तुवें सोंसपाची तयारी गोंयच्या समेस्त गोंयकारांची जायी. आमकां सगळें फुकट मेळचें ना. आमकां सगळें फुकट जर मेळ्ळें आसत जाल्यार आमकां तेजी किंमत उरना. म्हणून तर आमी पळयल्या की गोंयांतले लोक रस्त्यार कोयर उडोवपाचो बंद करात. हाडून आपल्या घरांतल्यान पिशवी काडून दर्यान उडोवपाची, घरांतली पिशवी काडून भायर वयतना रस्त्यार उडोवपाची समेस्त गोंयकारांनी बंद करपाची गरज आसा. आपल्या म्युनिसिपल एरिया आसतली, पंचायत एरिया आसतली, डेजिग्नेटेड एरियात हाडून कचरो जर तुमी दवरलो जाल्यार तो गोंय सरकाराकूय बी ट्रीट करपाक हो बरें पडटलो, थंयच्यान लिफ्ट करपाक बरो पडटलो. गोवा 365 खातीर फोंड्याच्यान कृष्णा नायक. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयकाराची ताण भागयतले इतले उदक पावस गोंयकारांक दिता. पावसाचें हें उदक डॅम घालून आडयलें जाल्यार माड रस्ते आसतले. इतलेंच न्ही तर भायल्या देशांनी आमच्या उदकाची निर्यात करपाक जातली. कृषी मंत्री रवी नायकान म्हळां. पूण उदकाचो इबाड जाता तें सांबाळपाक जाय हेंवूय तो सांगता. गोंयांत उदकाचो उणाव आशिल्ल्याची लोक होयली मारतात अशें पत्रकारांनी रवी नायकाचे नदरेक हाडून दिले.
त्याच्या नियोजनाविशीं विचारले. त्या वेळार रवीन सांगले, गोंयांत 120 इंचा परस चड पावस पडटा. पावसाचें हें उदक सरळ दर्याच्या खाऱ्या उदकांत वता. गोंयांत धरणां उबारलीं जाल्यार तें आडावपाक मेळटलें आनी देशा भायरय धाडपाक मेळटलें खंय. आयकात रवीक. आमचे गोंयांत 126 इंच कितें पडटा, हे आमचे 120 वयर इंचीस पावस पडटा आनी हे पावसाचें उदक सगळें दर्यांत वयता. गेले दर्या गेले वेस्ट जालें. सो आमचे कडेन कितें आसा, गोंयांत सगळे कडेन दोंगर आसा, हिली एरिया आसा. थंय एक तर डॅम घातलो तर एक डॅमा फाटल्यान कितलें उदक स्टोर करपाक जाता. सगळें गोंयभर घातलें, सगळे तरेचे हिंदुस्तान वर्ल्डाक उदक धाडपाक जाता आमच्यांनी. इतलो पावस आमचे कडेन पडटा ते आतां एट प्रेझेंट सगळें दर्या वयता. हें केलें जायत, लोकांक फायदो, शेतकऱ्यांक फायदो, जमीनदाराक लँडलॉर्डाक फायदो. जें हें आसा उदक तें स्टोर केल्या नंतर आमचें कितें आसा कोस्टल लायनीक तें उदक खारें भितर येता आनी तें माड मरता सगळें. हें तशें हे डॅम तशें भरले तें उदक जें सिपेज जावन वयतलें तेजें तें खारें उदक भितर घेवपाना आनी माड बरें उरतलें. ते मिनिस्टर सगळें पळयता आनी तें उदक दिवपाचें प्रयत्न करता आनी तें दितलें लोकांक उदक. प्रश्न बरें सुट्टलो उदकाचें. पण उदक हें जाय. आतां आमी बार्देजां देवाचें उदका मातशें शॉर्टेज हय, म्हणजे थंय उदक पावूंक जाय. हे पण म्हाका टाकी बांदपाचें काम चालू आसा. मेळटलें सगळें. सर एग्रीकल्चर लोकांनी मातशें दिवपाक जाय. आमी जाणा कन्सिडर करपाक जाय. मिनिस्टरान मातशें लक्ष दिवपाक जाय. हें म्हाका मान्य. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. सद्याक सुरू आशिल्ल्या बे ऑफ बेंगालाच्या उपसागरांतल्या चक्रीवादळाक लागून गोंयांत परतून असामान्य हवामान अणभवपाक मेळ्ळें. मजगतीं आयज राज्यांतल्या कांय सुवातींनी पावस पडटलो, पूण 14, 15 आनी 16 तारखेक हवामान सुकें उरतलें. 17वेक परत हलकोसो पावस पडूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. असानी हें चक्रीवादळ राज्याचेर आपलो निमाणो परिणाम दाखोवपाक लागला. म्हण फाटले 4 दीस गोंयच्या हवामानात दमट दिसून आयल्या. MIDन आपल्या ताज्या अपडेटांत आयज पावस पडटलो अशें सांगलां. जाल्यार 14, 15 आनी 16 तारखेक सुकें हवामान आसतलें आनी 17 तारखेक मात परतून पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें म्हटलां. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस उरतलें. पूण फुडल्या 72 वरांत चडीत तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड जावं येता. राज्यांतल्या कांय वाठारांनी आयज शिंवर. 14, 15, 16 वेर राज्यांत सुकें. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 72 वरांत चडीत तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन वाड. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासचो.